Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे कोविड ट्रीटमेंट 5 स्टार रेट चार्टाचो मिडियात बोवाळ पडल्या उपरांत सरकारी पावण्यार रिव्ह्यू सुरू केला. बाकीच्या राज्यांच्या कोविड ट्रीटमेंट हॉस्पिटल रेट चार्टाचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. आता फायल खंय परत मुख्यमंत्र्याकडेन वता म्हूण आरोग्य मंत्री वास्को, पीपी आणि मेडिकल किट शॉपाचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन उलयलो. प्रायव्हेट हॉस्पिटलचे कॅपिंग आहा ते मुख्यमंत्री परत एकदा आपल्याकडे फायल धाड म्हणून सांगला. इंडिपेंडंट कमिटीन जे कितें निर्णय घेतलेले ते निर्णयाची फायल आयजूच हांवें आपयल्या. फाल्यां बहुतेक सोमारपर्यंत मुख्यमंत्री कडेन पावतले. मग परत एकदा आमी ते कमिटी कडेन धाडून तांकां रॅशनल रिवायज जातले. पूण मेन म्हणजे त्यो प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचे चार्जींग एक मर्यादा प्रमाणे आमी कंट्रोल करूं शकता, नाजाल्यार तेंचे चलपाचे मार्ग बंद जातलो. आमकां प्रत्येक बेड म्हत्वाचे. त्याच बरोबर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूर्णपणे ISB कमिटी आमची टीम गेल्ली. फाल्यां हांव वयतलो. त्याच बरोबर फाल्यां आमचे अरेंजमेंट ह्या तरेचे करपाचें आमी केलां. जे काही पयल्या फेजीन आमी 150, मागीर आनी 200 बेड, एक 350 सुमार बेड्स थंय ऑपरेट जातले. पूण आमी 550 बेड पर्यंत 566 बेड्स पर्यंत आमी वचूं शकता. गोवा राज्य जे खर्च करता, रेमडेसिवीर आसूं, टॉक्सिलिझुमॅब आसूं आनी वेगळे तरेचे मेडिसिन्स, आमी गोवा एकूच राज्य अशें आसा जे सगळे गोश्टी आमी फ्री पेशंटाक आमी दिता. त्याच बरोबर तुमकां एक सांगता, जेन्ना आमी प्लाझ्मा कोणाक दिता, आमी अफेरेसिसची 2 मशीन्स हाडल्या. एक आनी एक कमिशन जातली, एक ऑलरेडी चालू आहा. पूण तेका आमी जो किट लायता न्ही, प्रत्येक पेशंटाक आमकां लावचो पडटा. एक किटाक आमकां 8,000 रुपीज पर किट आमी खर्च करता. तें हांवें सांगलेलें प्रत्येक मनीस गोंयांत आहा तेका प्रत्येक मनशाक आमी VIP ट्रिटमेंट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मिरामार रेजिडेन्सीत उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरीन प्लाझ्मा डोनेशनाक स्क्रिनींग कॅम्प घेतलो. एलिजिबल आसल्या उपरांत म्हाका ते परत कॉल करतले आनी परत दाखोवचे. आनी लोकांनी रिक्वेस्ट करता की तुमी येवचे आनी तुमी ब्लड दिवचे, प्लाझ्मा डोनेट करचे लोकांनी. की ह्या काळान, ह्या आमच्या दुखाच्या काळान एकामेकाक साथ दियात. रेदर दॅन पासिंग नेगेटीव कमेंट्स, लोकांक पॉझिटिव्हली साथ दियात. आता आमची टेस्ट केल्ली आसा. जर एंटीबॉडीज जर जाल्ली आसा जाल्यार आमकां प्लाझ्मा डोनेशनाक मेळटा. Normally this tests take around 1.5 hours and the donors would need to come to the blood bank. What happens in the bargain is that they would end up spending the entire day without being sure whether they are eligible to donate. So by us going out and collecting the blood samples, what we are doing is that we are taking these blood samples back to the blood bank, running the test. Within 2 hours we will come to know who is eligible, who is not eligible. Subsequent to that, what we will be doing is we will be phoning up these individual donors, giving them time slots so that they can come for donation without wasting their time and our time. उपकार थँक्यू म्हणून सुद्दां आपोवपाक शकना. आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर आमी यूज करतात. गोंयचे लोक, गोंयांत आयिल्ले लोक म्हणजे सद्यान तांकां प्लाझ्मा जाय, प्लाझ्मा खातीर तांचें आयुश्य वाचूंक शकता. ह्या लोकांक आमी प्लाझ्मा दिवपाचो. इतले मजगती कोरोनाचे केशी 27,000 वयर गेल्यो. शुक्रारा आनीक 8 गेले. 4 जाण GMCत, 2 जाण ESI हॉस्पिटलांत सोंपले. 2 जाण आजिलात एडमीट करचे आदींच डेड. गोंयांत कोरोनाचे आतां मेरेन 335 बळी. कोमॉर्बिड दुयेंती वाडटा म्हूण दक्षिण गोंयचे जिल्लो हॉस्पिटल जाता तितले बेगीन जाग्यार घालूंक मंत्र्याची धांवपळ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.